Ongal Blogs. Hi, कशा आसा? How are you? Mangela Fernandez. I am good. कशी आसा सगळी तुम्ही? Aditi Naik. Hello Didi. Congratulations for your new home. Thank you so much. So, Jessica Fernandez. Hi, hello. Marina. Heartiest congratulations to you, Mom and Sanjay, in your heart. And thank you so much. Courage, thank you. Beautiful house. Thank you. Dia. Hi Didi, congratulations for your new home. Thank you so much. God bless you. Make you healthy and successful. Thank you. Thank you so much, सगळे. Pro सावंत. Hi, hello. माझा आवाज येता नाही तुमका? आवाज काय प्रॉब्लेम ना नाही? मम्मी कशी आसा? मम्मी बीन सगळी बरी आसा. घट तू कशें वता पयला घराचो चड बरें आसा. थँक्यू सो मच ब्लॉग्स आणि हांव बी बरें आसा. कितली 20 जाणां कनेक्टेड आहा सद्या. सो माझा आवाज येता नाही तुमका? सो कितली 27 जाणां सद्या कनेक्टेड आसा. ओके, थँक्यू सो मच. नाल्यार एकदां नेटवर्क इश्यू जाता, सो आवाज मे बी प्रॉब्लेम जावं शकता, कारण आता सध्या पावसाचो हे आसा प्रॉब्लेम. पावस पडटा, गडगड बी चालू आसा न्हय, तेका लागून. आणि कोण कनेक्टेड आसा? यशस्वी कांबळे. पार्टी गो न्यू हाऊस. दिवया सध्या पार्टी तर आम्ही तशी घरान काय करूंक ना अजून. होया, पाऊस काबार जावच्या पयली पार्टी करूया. एन्जॉय युअर. हाय तृप्ती दी, कशें आसा तू? मम्मी बी बरी आसा, आमी सगळी बरी आसा. तू कशें आसा? ऋत्विक बाबू कसो आसा? आई कशी आसा? सगळी कशी आसा? जिजू कसो आसा? परत इश्विक कसो आसा? सो सध्या 13 जाणां कनेक्टेड आसा. All good. Hi, how are you? I am good. How are you? Ashwi Raikar.
झाली तुमची तयारी झाली स्टार्ट दिवाळीची? झाली नाही दिवाळीला आता खंयचे दीस उरले, चड टायम उरोंक ना. Lovita is hi dear, how are you? I'm good, how are you? आय थिंक सो हांव खूब दिसांनी लायव्ह येयला दिसता. लास्ट हांव त्या घरा कडेन येयल्लें, सो फर्स्ट टायम न्यू घरान सून लायव्ह करता. वंदना गावडे, हाव आर यू? आय एम गुड, हाव आर यू? हाय दी, कशें आसा? हांव बरें आसा, तूं कशें आसा? मीनाक्षी कुर्टीकर, हाय हाय हॅलो. ह्या टायमार मोस्टली म्हाका दिसता फ्री आसता ना. आरती कुबल, हाय हॅलो आरती, कशें आसा तूं? खूब दिसांनी. सो हाय, खूब जाणां कनेक्ट जाली. मे बी हांव रायट टायमार येयला आय थिंक सो लायव्ह, कारण ह्या टायमार खूब जाणां कनेक्टेड आसतात, म्हणजे फ्री आसता आय थिंक सो. मीनाक्षी, कशें आसा तूं? हांव बरें आसा, तूं कशें आसा? मागीर आरती कुबल, हांव गट, तूं कशें आसा? हांव बी बरें आसा. वंदना गावडे, कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर युअर न्यू होम, थँक्यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल खूब जाणांनी म्हाका विश केलें, खूब जाणांनी म्हाका ब्लेसिंग्स दिले, तेका लागून खरेंच मना पासून थँक्यू. म्हटल्यार घर प्रवेशाचो व्हिडिओ हांवें घातलेलो तेन्ना इतले पॉझिटिव्ह कमेंट की सामकें म्हणटा तशें मन भरोन येयलें. लायक तुमचो मोग पळोवन भरपूर बरें दिसलें. सो असोच तुमचो मोग आसूं नी, अशेच ब्लेसिंग्स बी आसूं नी. वंदना गावडे, कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर न्यू होम. मीनाक्षी कुर्तीकर, आनी तुजी मम्मी कशी आसा? मम्मी बी बरी आसा. सो सद्या ती किचनान मातशी बिजी आसा, सो म्हटलें हांव लायव्ह येवया, कारण आयज व्हिडिओ बी घालूंक नासलो न्हय, कारण सद्या मातशें अशें बिजी वयता आनी तितून व्हिडिओ बीन करपाक पॉसिबल जायना. सो म्हटलें एटलिस्ट लायव्ह येवया तुमचे बरोबर, खूब दिसांनी करया. सो तेका लागून आयज प्लॅन केला. एक्चुली काल चिंत्तालें हांव लायव्ह येवपाचें, बट काल हांवें व्हिडिओ पोस्ट केल्लो, सो म्हटलें आयज येवया. हांव गॉड, कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर युअर न्यू होम, थँक्यू सो मच. आनी खूब बरें दिसता घरान येवन, कारण म्हटल्यार आपल्या घरान जे सुशेग आसा तो बाकी खंय नासता न्हय. सो फायनली म्हणटा तशें आमी आमच्या घरान शिफ्ट जाली. आतां टेन्शन ना म्हणटात तशें. आनी तेज्या भायर खूब जाणां म्हजे रागार सुद्दां जाली. हो व्हिडिओ सुद्दां पळयता आसतलीं खूब जाणां. सो खूब जाणां म्हणटा तशीं म्हजे रागार जाली, कारण हांवें इनवायट करूंक ना म्हणून. तर एक्चुली खूब गडबड जाली, कारण तुमकांय खबर आसा दिया आमचो मोग तूं डिजर्व करता दिदी, एंड तूं सगळें रियल दाखयता म्हणून तुका इतलो मोग गावता. थँक्यू सो मच. खरेंच खरें. आरती कुबल, कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर युअर न्यू हाऊस डियर. थँक्यू सो मच आरती. बिग फॅन ऑफ यू, जस्ट वेट फॉर युअर ब्लॉग. सो थँक्यू सो मच. एक्चुली आयज व्हिडिओ घालूंक ना, कारण संजय पालकर, वा तूं बी कनेक्ट जालो. कॉंग्रॅच्युलेशन दीदी. अरे खंयच्या एंगलान हांव तुजे दीदी लागता बाबा. सो
ॲक्च्युली खूप जाणां म्हाज्या रागार जाली की हांवें थोड्या जाणांक इनवायट करूंक ना, बट इतली गडबड जाली की सगळ्या गोश्टी म्हाकाच पळोवपाक जाय आसले. तेच्या भायर सगळ्या गोश्टी हाडपाक वचूंक जाय, पुजेचें सामान हें तें. त्या हितून इतली हें जाली की हांवें स्वता म्हाज्या फॅमिली मेंबरांक सुद्दां थोड्यांक इनवायट करूंक ना. कारण मागीर आसा न्हय, मागीर व्हडलें फंक्शन आसतलें न्हय म्हाजें, स्पेशली म्हाजें, तेन्ना मागीर सगळ्यांक इनवायट करता. सो पॉसिबल जावंक ना थोडे गोश्टी. आनी देवाच्या कृपेन म्हणटा तशें बरें जालें फंक्शन. ती खूब व्हडली गजल. सो तुमकांय खबर आसतलें थोडे थोडे प्रॉब्लम्स हे आसतातूच न्हय. सो तेका लागून बाकी व्हडलें फंक्शन आसतलें पळय तेन्ना सगळ्यांक इनवायट करता मागीर. दिया, आनी तुज्या वांगडा असली घरप्रवेशाक तुजो ब्लॉग पयलो तेन्ना अशें दिसलें की आमी बी आसा थंयसर एन्जॉयमेंट कोकणां बी सिद्धी सिनाई. हाय सुप्रिया, कॉंग्रॅच्युलेशन, नायस टू सी यू लाईव्ह. थँक्यू सो मच. ॲक्च्युली न्हय, घरप्रवेशाचो ब्लॉग जो आसलो तो चडसो संजून हे केल्लो, म्हटल्यार कॅप्चर केल्लो. थोडे थोडे मोमेंट अशें असले की टायमूच गावोंक ना कॅप्चर करूंक फॅमिली बरोबर. लायक म्हजी मामा सायड सगळी फॅमिली येयल्ली, मावशी मामा सगळीं जाणां म्हणटा तशी. सो तो जो मुमेंट आसलो पळयात, लायक फन बीन म्हणटा तसो, तो थोडोसो कॅप्चर करूंक गावूंक ना कारण सगळें म्हाकाच हँडल करूंक जाय आसलें न्हय, तेका लागून. वंदना गावडे. आनी ते गूड तेच्या भायर संजू बी खंय ना खंय बिजी उरतालो कितें म्हटलें लायक तेका लागून. बट जालें तें खरेंच बरें जालें. धाकटेशें फंक्शन म्हटल्यार खूब बरें जालें. संजय पालकर. हाय सुप्रिया. हाय हॅलो, कशें आसा? सो सो म्हजे रागार अशें जावं नाकात की हांवें इनवायट करूंक ना म्हणून. नेक्स्ट टायम शुअर करता. आनी लक्कीली म्हणटा तशें त्या दिसा पावस नासलो, सांजचे कडेन पावस स्टार्ट जालो. सो आमचो प्रोग्राम जो आसा न्हय तो खूब बरो जालो. गुड, हाव आर यू? आय एम गुड, हाव आर यू? डॉमिनिक, हाय डियर, हाव आर यू? आय एम गुड, हाव आर यू? आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू कारण तुमी म्हजी जर्नी पयली म्हटल्यार हांगसून दुसऱ्या घरान शिफ्ट जावप, तेच्या मागीर घर जें आसा तें बिल्ड करप, सगळ्या गोश्टी मॅनेज करप, आनी तेच्या भायर मम्मी आनी हांव खुबश्यो गोश्टी मॅनेज करतालीं. तेच्या भायर म्हाजो बीग सपोर्ट म्हटल्यार संजय खूब सपोर्ट केला, खूब सपोर्ट. लकीली म्हणटा तशें. रसिका, हाय डियर, हाव आर यू? एंड युअर मम्मी? गुड, सगळी बरी आसा. हॅलो सुप्रिया, हाय हॅलो. सो म्हाका न्हय तुमचे बरोबर ती जर्नी शेअर करपाक खूब बरें दिसलें कारण तुमी आतां म्हाजी फॅमिली जाल्ली आसा. सो बारीकान बारीक गोश्ट तुमचे बरोबर शेअर करपाक इतलें बरें दिसतालें ना. मीनाक्षी कुर्तीकर, तुमचें घर हें? हय. सो थोड्या जाणांक कन्फ्युजन आसा, सो तें बीन सांगता. हें जें आमचें घर आसा, न्यू घर म्हणटा तशें. हाय सुप्रिया, हाव आर यू? एंड युअर मॉम? गुड, सगळी बरी आसा. सो कन्फ्युजन तुमचें क्लियर करता. थोड्या जाणांक कन्फ्युजन आसा, जे रेगुलर जे व्हिवर आसा न्हय तांकां खबर आसा. सो हें नवीन जें घर आसा न्हय तें आमच्या जुन्या घराचेरूच बांदलां आमी. जुनें घर जें आसा तें पाडून नवीन घर बांदलां. सो रेंटाक घर म्हटल्यार रेंटाक जे रावतालीं न्हय ते थोडे दीस रावताले आमी. बाकी हें आमचें ओन घर आसा. सो Hi Supriya, how are you? Your mommy, congratulations to you and your mommy. May God bless you both and Sanjay too. Thank you so much.
Dominic, I am from your neighbor village. तुये नेबर विलेज तुय ओके 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 कळ्ळें तुया हय तुये सायड सो ऐकला हांवें पावला बी आसतलें तुया तर एक्चुली पेडण्या सायड म्हटल्यार हांव पेडण्या सायड बट पेडण्या चड तितलें भोंवप म्हणजे वचप जायना कारण म्हजे रिलेटीव न्हय म्हापसा सायड बीन चड आसता म्हापसा पेंजीम फोंडे त्या सायड सो पेडण्या सायड कमी वचप जाता म्हाका बाकी तुया म्हणटात तें आयकलां हांवें तुयान म्हणटा खंय तरी आमकां लागीं आसा आय थिंक सो तें नॅन्सी हाय हॅलो आयज खूब जाणां कनेक्ट जालीं म्हटल्यार हांव टायमार येयलां सामकें नाल्यार हांव 7 सुमार बीन येतालें 6:30 मनीषा पाटेकर हाय हॅलो डॉमिनिक युअर हाऊस पेंटर इज माय फ्रेंड म्हणजे जो काका आमगेर पेंट करतालो तो म्हणटा तूं तुजो फ्रेंड नॅन्सी हाव आर यू एंड युअर मम्मी गुड सगळी बरी आसा हॅलो हाय हाय हॅलो हाव आर यू दी आय एम गुड हाव आर यू येस ओ कळ्ळें आतां जो काका आमगेर पेंट करतालो म्हणल्यार तीग जाण काका आमगेर पेंट करताले तितूंतलो खंयचो फ्रेंड तुजो कारण एक काका आसा तो आमच्याच गांवांतलो आसा सो गूड सो घर म्हटल्यार न्हय म्हाका खुबशे गोश्टी एक्सपिरियन्स करपाक गावले कशें कितें करचें पडटा खंय वयचें पडटा आय वॉन्ट मसाला सो मसाला रिलेटेड अपडेट दितलें हांव तुमकां म्हाका एक व्हिडिओ बीन करपाक जाय खुबशे गोश्टी मसाल्या रिलेटेड क्लियर करपाक जाय आनी तेच बरोबर करी मसाला आनी फीश करी मसाला म्हटल्यार फीश करी मसाला आनी रेड चिली पावडर जो आसा न्हय तो आतां स्टॉकान येतलो सो तुमी जाय जाल्यार एडवान्स बुकींग करूं शकता सो बुकींग स्टार्ट आसा खूब जाणांनी बुकींग करून दवरला ऑलरेडी हाव वॉज युअर मदर गूड सो सद्या किचनान बिजी आसा ती तर मसाल्या रिलेटेड न्हय खूब जाणांनी मसालो ऑलरेडी बुकींग करून दवरला आनी मिरसांगो हाडून सुकोवंक बीन लावता हे पळयता गवंडी काका आमचो नेबर गवंडी काका तर आमचो नेबरूच आसा तो म्हणटा तूं सो गवंडी काका आसा तो आमचो गांवांतलोच आसा पेंटर काका आसा तो आमच्या गांवांतलोच आसा इलेक्ट्रिशियन आसा तोय बीन आमच्या गांवांतलो आसा सो चडशे आमच्या गांवांतलेच आसा काम करपी म्हणटा तशें गवंडी काका एक्चुली 2 आसले म्हटल्यार आमच्या हांगसर काम करपाक एक आमचो नेबर काका आनी एक दुसरो काका आसलो सो खंयचो म्हणटा तूं काका म्हाका कळोंक ना पेंटर काका म्हणटा या गवंडी काका म्हणटा
नाही कम टू पेंट युअर हाऊस. मे बी पेंटर काका म्हणता असत. सो जेंका बी मसालो जाय तितले जाणांनी म्हाका व्हॉट्सॅप करू शकता. व्हॉट्सॅप नंबर ऑलरेडी हांवें शेअर केला. रमिता हाय हॅलो कशें. सो जितल्यांक बी मसालो जाय ना ती म्हाका व्हॉट्सॅप करू शकता. चडशे अपडेट जे आसा ते व्हॉट्सॅपार घालता हांव. स्टॉक जेन्ना बी ऑर्डर खंयची पॅक जाली पोस्ट केली एक गोश्टी सगळे व्हॉट्सॅपार आसता. जी व्हॉट्सॅप म्हणल्यार व्हॉट्सॅपार जी ती कनेक्टेड आसा तांकां खबर आसतलें. पेंटर ओके पेंटर काका आमच्या गांवांतलोच आसा. आनी कितें म्हणटा ती च्या बी पिली तुमी. आतां च्या पिवपाचो टायम ना आय थिंक सो 8 जाय येयली कितें तरी. आनी पावस बी पडटा तुमच्या थंय. फ्रांसीस वॉट मसाला डू यू हॅव. प्रेझेंट खंयचोच मसालो ना. प्रेझेंट सगळे मसाले आवट ऑफ स्टॉक जाल्ले आसा. म्हटल्यार मुद्दामूच एक्चुली हांवें स्टॉक काबार जावन करूंकूच ना. म्हटल्यार जेन्ना आमी रेंटाक रावतालीं तेन्नाच स्टॉक जो आसा तो काबार केल्लो. आतां फ्रेश स्टॉक जो आसा तो म्हाज्या नवीन घरांतसून येतलो. म्हटल्यार हांगसर हांव सगळो स्टॉक आतां रेडी करतलें. शिला कशी चल्ला तुमची लायफ. एकदम मस्त मजेत म्हणटात तशी. ओके लायफ जर बरी वचपाक जाय न्हय जाल्यार टेन्शन घेवपाचें ना. टेन्शन सोडून दिवपाचें जाल्यार लायफ बरी वयता सामकी मस्त मजेत. सो दिवाळीची तयारी जाली तुमची सगळ्यांची. सीमा हाय सुप्रिया हाव आर यू डुईंग. आय एम गुड हाव आर यू. तुमच्या ते गडगड बीन स्टार्ट जालो पावस बीन. Mary, how are you, dear? I am good. How are you, Seema? How is your mother? Good. So, ती सध्या किचनान आसा प्लस एरिया
सो हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता, सगळ्यांक जितली बी लायफ आसा न्हय ती म्हाका हेजेर आन्सर दिया. म्हटल्यार न्हय म्हजो धाकटोसो एक एक्सपिरियन्स आसा जो तुमचे बरोबर हांव शेअर करता. सो हेजेर म्हाका आन्सर दियात प्लीज. मुकेश, हॅलो, हाय. नीता गसू, शेअर युअर लव्ह स्टोरी. अरे बाबा, लव्ह स्टोरी शेअर करूया. Sindhu Sinaik, bye Supriya, good night, have some work to do, also bad internet connection. Okay, bye bye. So हांव तुमकां एक प्रश्न विचारला, त्याचा आन्सर दिया तुम्ही. टॉपिक, माय मॉम विल कम वद्रे समटायम. ओके, सो प्रश्न असो आसा, ह्या लायफान न्हय म्हटल्यार ह्या लायफान जर कितें खरें उलयत जाल्यार ते लोकांक कित्याक अशें हें जाता, त्रास करता. जर तुमी कितें फटींग उलयत जाल्यार ते लोकांक न्हय खूब आवडटा. आनी जर तुमी खरें उलयत जाल्यार लोक तुमचेर न्हय अशें हें करता, म्हटल्यार लायक कितें म्हणटा जाणा, क्रॉस जाता, म्हटल्यार लायक वायट जाता. म्हटल्यार कळ्ळें आसतलें तुमकां. लायक खोटें उलयत जाल्यार लोक तुमकां बरें 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 म्हणटा, बरें बरें. पण जर तुमी खरें उलयत जाल्यार तुमी अशें करून एकदम हें जातात, वायट जातात. सो अशें कित्याक? सो हे म्हाका प्रश्नांचे आन्सर दियात. म्हाजो एक धाकटोसो एक्सपिरियन्स आसा, आनी स्पेशली जेंकां खोटें उलोवपाक कळना न्हय तांकां हो एक्सपिरियन्स येयला आसतलो की खरें उलयलें सुद्दां आतांच्या हितून इतलें हें जाता की बाबा. नीता गोसावी, आय हॅव बॅड इंटरनेट कनेक्शन. ओके, सो म्हाका हेजे आन्सर दियात पळोवया. म्हाका हेजे आन्सर न्हय मेळना, म्हटल्यार मेळना म्हणजे कळना की खरें उलयलें कितें चुकता. आमी खरेंच उलयता. म्हटल्यार अशें आसा की ह्या लायफान खरें उलयत सुद्दां जाल्यार खरें उलोवपाक सुद्दां इतलें हें जाय की बाबा लोकांक सामकें हांगा लागता खरें उलयत जाल्यार. पूण खोटें उलोवपूय जायना न्हय, तें इजी नासता न्हय. आनी म्हाजें तर अशें खरें जाल्यार खरें, खोटें जाल्यार खोटें. जी गोश्ट पटना न्हय ती डायरेक्ट सांगप. पीपल मायंडसेट तशेंच आसता. हय, रियली म्हजो एक्सपिरियन्स आसा की खरेंच आतांच्या हितून आमी खरें कांय उलोवंक शकना. जितलें खोटें उलयत तितलें तुमकां लोक बरें म्हणटा. सो कोणी म्हाका लव स्टोरी विचारलेली न्हय, लव स्टोरी सांगप म्हटल्यार न्हय भरपूर इंट्रस्टींग आसा लव स्टोरी. एक 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 आयडिया दिता तुमकां, एक हिंट दिता. डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. नीता गोसावी, ओपन मायंडेड रावपाचें, लोकांचें चड चिंतपाचें ना, इग्नोर सच पीपल. हय, खरें ह्या लायफान न्हय लोकांचें कांय घेवनूच बसपाचें ना, कारण आमकांच कमोवपाक जाय. म्हणजे आमकांच कमोवंक जाय आनी आमकांच आमचें घर चलोवपाक जाय. लोकांचें कितें आसा. सेट, हाय, हॅलो. सो लव स्टोरी सांगपाक गेल्यार न्हय एक हिंट दिता. लायक आमचें रिलेशन अशें स्टार्ट जालें, त्या टायमार आमचे कडेन कांयच नासलें. म्हटल्यार न्हय आमची लव स्टोरी अशी स्टार्ट जाली एकदम डावन म्हणटात तशी. आमी मेहनत करून बायक घेतली, आमी मेहनत करून खुबशे गोश्टी दोगांयनी वांगडा केले. सो त्या टायमार आमची तशी एज नासली, तशें आमकां कळनासलें कितें गोश्टी कशें कितें. बट हाय सुप्रिया, सगळीं बरी आसा मुगो. कॉंग्रेच्युलेशन फॉर युअर न्यू हावस. थँक्यू सो मच. सो अशे तरेन आमची न्हय लव स्टोरी स्टार्ट जाली. खूब इंट्रस्टींग आसा. मागीर केन्नाय सांगता एक दीस तुमकां. म्हटल्यार वायट टायमारूय आमी वांगडा आसा आनी बऱ्या टायमारूय हांव आनी संजय वांगडा आसा. July, you do whatever you want. People will talk good about you, even bad about you.
सो यू कांट डू एनीथिंग सच पीपल जस्ट थिंक हय तें बी खरें आसा नीता गोसावी तें बी खरें आसा लायक तूं बरें जर कितें करशीत जाल्यार तेतूनय तुका खंय तरी फॉल्ट लोक काडटले आनी जर तूं वायट करशीत जाल्यारूय लोक फॉल्ट हे काडटले सो ह्या जगान न्हय कोणाक एक्सप्लेनेशन दिवपाचें ना आपलें आपलें पळोवपाचें आपूण कमोवपाचें आपलें घर पळोवपाचें आपली फॅमिली पळोवपाची आमकां कितें न्हय लोकांक इम्प्रेस करपाचें ना ह्या जगान म्हाजें तर चिंतप अशें आहा म्हाका कोणाक इम्प्रेस करपाचें आनी टेन्शनूय घेवन बसपाचें ना जर लायफान टेन्शन घेवन बसलें सपोज जाल्यार विनाकारण सीकपणां येता मागीर सोलोनी हाय हाव आर यू हाव आर यू वेर डू यू स्टे दीदी सो आय एम फ्रॉम पेरनेम पेडण्याच्या नीता गोसावी आमकां तो लोक जळत आसता आमी सोडून दिले ते खबरी तूं जाणा म्हाका नीता गोसावी म्हणजे कॉन्टेक्टान आसा न्हय तो आय थिंक सो पळयात नीता गोसावी अशें म्हणटा की आमकां तो लोक जळत आसता आमी सोडून दिले ते खबरी तूं जाणा म्हाका सो एक्चुली ह्या एक धाकटोसो एक्सपिरियन्स जाता म्हाजो आमकां कमोवपाक जाय आनी आमकां तें कमोवन आमी जे कितें गोश्टी घेता न्हय ते आमच्या मेहनतीन घेता बट थोडे लोक अशे आसता तांकां इतली जेलसी जाता हो म्हाजोय बीन एक्सपिरियन्स बट तुमकां खबर आसतलें कितलो हार्डवर्क करतात तेन्ना खंय तरी हें मेळटा आमकां नीता गोसावी आय एम फ्रॉम पार्से मरे आय बाय वन टायम फिश करी मसाला फ्रॉम यू नीता सलोनी शिरोडकर टू क्लियर दिसना वॉयस कट जाता लायव्ह म्हजो आवाज येयना हाय डियर हाव आर यू एंड युअर मॉम कॉंग्रॅच्युलेशन टू युअर न्यू हाऊस गॉड ब्लेस यू बट थँक्यू सो मच म्हजो आवाज खरोच येयना सांगात म्हाका म्हजो आवाज येयना नाल्यार हांव हांगसर बडबडटा आयकलें डू युअर न्यू हाऊस टूर जो आसा होम टूर जो आसा न्हय तो दिता सुशेगाद दिता नेटवर्क इश्यू जाता मे बी नेटवर्क इश्यू जाता आसतलें शुअर सो हाऊस टूर जो आसा न्हय होम टूर म्हणटा तसो तो सुशेगाद हांव दितलें कारण थोडे लोक अशे आसा जे न्हय खूब एक्सायटेड आसा म्हाज्या घरान कशे गोश्टी आसा कितें आसा हें पळोवपाक सलोनी शिरोडकर तूं कामाक वयता ना हांव फूल टायम यूट्यूबच करता आनी प्लस मसाला बिजनस तेजस्विनी हाय हॅलो नीता गोसावी तिका घे मगो लायफ ती इतलो टायम बसची ना सलोनी शिरोडकर तूं कसलें काम करता हांव एक्चुली फूल टायम यूट्यूब करता आनी मसालो सेल करता स्मिता कांबळी हाय हॅलो अमोल कारवार केन्ना येतले प्लॅन तर भरपूर कडेन हांव वचपाचो कारवार म्हणजे प्लॅन तर करता हांव खंय तरी वचपाक जाय भायर एक्सप्लोर करपाक खंय तरी फिरोवंक पळोवया आतां केन्ना पॉसिबल जाता त्यो गोश्टी सो यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब येस अविना हाय डियर गुड टू सी यू लायव्ह म्हाकाय बीन बरें दिसलें तुमचे बरोबर उलोवन नीता गोसावी आय सपोज टू स्टार्ट यूट्यूब स्टार्ट करप एक्चुली तुमच्या हातीन आसता हांवें जेन्ना यूट्यूब स्टार्ट केल्लो म्हाका कांय कळनासलें पयलीं स्टार्टींग कोणाक कळना होपिंग टू मीट यू वन डे येस शुअर सलोनी शिरोडकर हाव मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब पेमेंट केन्ना सांगप नासता कोणाक पेमेंट आनी अशें म्हणटा न्हय पेमेंट आनी एज सांगप नासता खंय कोणाक सो नीता गोसावीन म्हाका विचारलें यूट्यूब तूं स्टार्ट करूं शकता तुज्या हातीन आसा यूट्यूब स्टार्ट करतल्यार
सो स्टार्टींग एक्सपिरियन्स तुका येतलो लोक कितें कितें म्हणटले, बट तुज्या मनान आसा आनी तुज्या भितर तितली हिम्मत आसा हांव करूं शकता जाल्यार यू कॅन, तूं करूं शकता. सो युट्यूबार जेन्ना येता तेन्ना एक गोश्ट तुज्या मायंडान सेट आसपाक जाय. आपले पॉझिटिव्ह कमेंट येतले तितले नेगेटिव्ह सुद्दां येतले आनी नेगेटिव्ह कमेंटाचो इम्पॅक्ट आपल्या मायंडार आपल्या मनार पडपाक जायना, पडोंक दिवंक जायना. हो मायंडसेट जर तूं करून येता जाल्यार युट्यूबार बिंदास येवं शकता. हाय डियर सकाराम गावडे. हाय हॅलो नीता गोसावी. सारकें तुजें. स्पेशली हितून तुका तुजे सरावंडेड लोक असतात ते सुद्धा म्हणतात कितें करतले तूं यूट्यूब स्टार्ट करून एंड ऑल. सलोनी शिरडकर. बट एक हिंट दी, लायक हाव मच सॅलरी येता, लायक इन दॅट मच वॉट कॅन यू बाय, असो कितें हिंट दी. इवन आय वॉन्टेड टू स्टार्ट यूट्यूब, सो इफ यू कॅन. हां, सो यूट्यूब अर्निंग अशें आसता की तूं बिंदासपणे सादारणशें तुजें घर चलोवं शकता. डिपेंड की तूं कशी मेहनत करता यूट्यूबाचेर, ते डिपेंड करता. अविना फर्नांडीस. आय लाइव इन लंडन. होपफुली वेन आय कम डावन यू नीड टू टेल मी वेर यू लाइव. या शुअर. नीता गोसावी. मागीर करतलें हांव, सद्या म्हजे बाय आसा ल्हान. 2 years. हय हांव जाणा. अविना फर्नांडीस. वील बी व्हेरी हॅपी टू मीट यू एंड योर मनी. येस शुअर. म्हाकाय बीन बरें दिसतलें मेळपाक. अशे बी सबस्क्रायबर येतात आमगेर जे कॅमेरा फुड्यान येयना बट आमकां मेळोन वयतात. असे सुद्दां सबस्क्रायबर आसता जे आमच्या घरा कडेन येवन गेले, बट हांवें तांकां कॅमेऱ्याचेर दाखोवंक ना कारण ते कॅमेरा तितले कम्फर्टेबल नासता. सो अशे बीन सबस्क्रायबर येवन वयता. सोनाली गावडे. हाय हॅलो. म्हाका तुमी पर्सनली मेळत न्हय जाल्यार हांव इतले बडबडे आसात की खूब उलयता. म्हाका वळख बीन तशें कांय नाका, म्हाका वळख अशी जाता. नीता गोसावी. बरे तरा वयता. हाय हॅव समवन. ओके डियर. बाय. गुड नायट. सो हांगसर एक्चुली न्हय नेटवर्क इश्यू जाता. सद्या पावस बीन पडटा न्हय तेका लागून. कितलें बरें दिसलें तुमचे बरोबर उलोवन. सो आनी कोण आसा कनेक्टेड जेका कितें विचारूंक जाय. जर कितें क्वेरी आसा न्हय जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करा व्हिडिओन. सो हांव ती क्वेरी जी आसा ती एका व्हिडिओन बीन तुमच्या क्लियर करता. म्हणल्यार एक व्हिडिओ करता आनी तेतून क्लियर करता. आनी खूब दीस जाले Q&A ब्लॉक करूंक ना. लास्ट हांवें त्या घरान केल्लो. सो सोनाली गावडे. तूं खंय रावता? हांव पेडणे. पेडणे रावता हांव, पेडणे. म्हटल्यार अशें म्हणू शकता तुमी की अलिना. सो हॅपी टू सी यू लाईव्ह. आय वॉन्ट टू मीट यू सून. लव यू. जेन्ना बी गोंयान येतली तेन्ना म्हाका कॉन्टेक्ट कर आनी हांव येता मेळपाक. ऑर तूं आमगेर यो डायरेक्ट.
सो चडशे जाण म्हाका विचारता एक्चुली तूं खंय रावता पेडण्या काय म्हणून. तर पेडण्यात म्हणू शकता, पेडण्यात भरपूरशे गांव आसा. सो ते एका गांवान हांव रावता. म्हटल्यार तुमी अशें म्हणू शकता म्हाका म्हापसा चड लागीं पडटा आनी पेडण्या स्पेशली वयचें पडटा अशें आसा. अलिना थँक्यू सो मच डियर. कोलवाळे म्हणू शकता तुमी, कोलवाळे रावता म्हणू शकता. सोनाली गाडी हांव सुद्दां पेडणे पेडणे खंय? गोवन क्रिएशन. What can you buy in YouTube payment per month? एक्चुली ना युट्यूबाची पॉलिसी ना तशी पेमेंट बीन सांगपाक. आमी पेमेंट एक्चुली डिटेल्सान सांगूं शकना. म्हटल्यार तेजो इफेक्ट न्हय आमच्या चॅनलाचेर पडटा मागीर. मालप्या फॉर मुळगिरी टेम्पल. मालप्या आयकलां हांवें नांव अशें आयकलां. म्हटल्यार पेडण्या खुबशे गांव हांव आयकून जाणा बट केन्ना अशें पावोंक ना. आय एम फ्रॉम सावथ गोवा सो इफ म्हापसा इज क्लोज टू यू आय विल डेफिनेटली कम शुअर. सो एक्चुली ना पेडण्या म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार ना मोस्टली पेडण्या वचना कारण म्हाजी रिलेटीव पेडण्या सायड कोण ना. म्हाजी चडशी मामा मावशी पर्वरी पेंजीम त्या सायड आसा. सो म्हाजे पेडण्या वचप अजिबात जायना. केन्ना तुमी पयलां म्हाका पेडण्या बीन गेल्ले रेर अशें आसतलें की हांव पेडण्या सायड वयता. चडशे ह्या सायडीनच वयता. सो पेडण्याचे गांव जे आसा न्हय ते आयकून जाणा हांव. मोरजी आसा, मोरजी बीच आसा न्हय, मोरजी बिचार केन्ना पावलां हांव. मोरजी केरी बीच. सो कोणाक कितें क्वेरी आहा जाल्यार म्हाका कमेंट करा. सो हांव ते क्वेरी जे आसा न्हय ते एक व्हिडियो करता आनी क्लियर करता. आनी पेमेंट रिलेटेड सांगपाक गेल्यार न्हय तशें आमी ओपनली पेमेंट सांगूं शकना. आनी एक गजाल आसा दुसऱ्याचो पेमेंट आयकून यूट्यूब स्टार्ट करप हे चुकीची गजाल. कारण तो तसो पेमेंट काडटा म्हणून आपुणूय तसोच काडटलो या आपल्याकूय तसोच पेमेंट येतलो हे पॉसिबल ना गोश्टी. कारण यूट्यूब जे कोण यूट्यूबर आसा तांकांय खबर आसतलें यूट्यूबार इतलो पेमेंट करप काडप इतलें इजी ना. खुबशे रुल्स आसता जे आमकां फॉलो करचे पडटा. सो आनी कोणाक कितें क्वेरी आहा? सो आयज तुमचे वांगडा उलोवन न्हय भरपूर बरें दिसलें. इतलें बरें दिसलें ना कितल्या दिसांनी हांव तुमचे बरोबर अशें उलयलें.
आणि या टायमार नाही खूप जण कनेक्ट सुद्धा झाली. 7:30. सो प्रेझेंट 21 जण कनेक्टेड आसा. कितें कोणाक विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं शकता. सो बरो टायम उलयलें हांव तुमचे बरोबर. मसाला ऑर्डर करूंक जाय. एडवान्स बुकींग चालू आसा सद्या. सो एडवान्स बुकींग करून तुमी करूं शकता. कॉन्टॅक्ट नंबर ना शेअर केला वचा म्हाका व्हॉट्सएप करा. सो हांव तुमकां डिटेल्स दिवं शकता. सो बाय बाय. गुड नाईट. टेक केअर.